मोगाच्या भावान भयणो, ते आमच्या स्वभावाकूच आसा, आमच्या नेचराकूच हें आसा. कोणें आमकां वायट केलें जाल्यार, आमचेर घराणें घातलें जाल्यार, आमकां लुकसाण हाडलें जाल्यार वा त्रासांत घायलें जाल्यार आमकां राग येताच आनी फुडाराकूय येतलोच. आनी अशेंच करून आमी शुभ वर्तमानांतूय पळयता. मातेवाच्या 21 वरांतूय पळयता जेजूकूय राग येता. जेन्ना तो देव मंदिरांत विकतल्या लोकांक पळयता, तो रागान भरता आनी तांकां देव मंदिरांतलीं भायर काडटा. आनीकूय ताका येयले आसतले राग. घोडे ताचो शीस, ताणें विंचून काडलेलो शीस, तोच ताचो घात घेवचो आसलो, ताचेरूय राग येयला आसतलो. पूण एक मात म्हत्वाचें म्हणल्यार आमचो जेजू हो राग आपल्या काळजांत घेवन दवरिना. तो आपल्या शिसांक हो राग काळजांत दवरूंक शिकयना. आमच्या जिवितांत असलो राग पयसावंक एक व्हडांतलें व्हड उपाय म्हणल्यार भोगसणें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां हें एक हातियार दिता. हें हातियार, भोगसण्याचें हातियार, हे वपारींतल्यान दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां जायत्यो शिकवण्यो मेळटात. पयले सुवातेर जेन्ना पेद्रू येवन जेजू लागीं विचारता, म्हज्या भावान तर म्हजेर चूक केली जाल्यार हांवें ताका कितले फावटी बक्षिचो? 7 फावटी. आनी जेजू ताका म्हणटा 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. मोगाच्या भावान भयणो, भोगसण्याक शीम मेरना. तुवें म्हाका दुखयला, 2 फावट दुखयला आनी तुवें म्हाका 2 फावट बक्षिला म्हणटूच हांवूय तुका फकत 2 फावट बक्षितलो अशें धरून आमी चल्ल्यार आमी बक्षूंक पावची नात. हें भोगसण्या मुखार चलना. जितले फावटी आमी आमच्या चुकयतल्यांक बक्षिता, तितले फावटी आमकां देव आमचें काळीज मोळ करतलो, आमकां आमच्या जिवितांत शांती हाडटलो. दुसरी शिकवण म्हणल्यार आमच्या काळजांत राग घेवन आसून आमी आमचें होड्डें बडोवन देवा लागीं भोगसणें मागतात जाल्यार आमकांच फटयतात. त्या वपारींतल्या त्या चाकरा भाशेन आमी तर केलीं जाल्यार आमकांच फटयतात. देव आमकां बक्षिचो ना अशें न्हय, पूण आमी देवाच्या भोगसण्याचो चड फायदो काडटात. तो जेजू आमकां अशें करूंक आपयना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिनात, दुसऱ्यांक आमी आमचें भोगसणें दिवपाचें आडायतात, तेन्ना आमी आमचेरूच न्हय, पूण आमच्या आख्या कुटुंबाचेर अदृश्ट मागून घेतात. म्हज्या भावान भयणो, भोगसणें दिवप आमकां जायते फावटी कठीण जाता. आनी भोगसणें दिवप हें सोंपें न्हय. भोगसणें दिवप चड कठीण. देखून जेजू आमकां मागण्यांत रावूंक आपयता. आमी देवाच्या कृपेनूच दुसऱ्यांक भोगसूंक पावतल्या. देवाच्या कृपेनूच, देवाच्या आदारानूच आमी आमच्या भावाक भोगसणें दिवंक पावतल्या. देखून आयज आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया, आमच्या जिवितांत एक भोगसण्याचें काळीज दी म्हूण. आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूच्याच भाशेन एक भोगसण्याचो मनीस जावंक आमी वावरुया.